तिकडे जाता इंजरच सामके उदक पडना इतले तरी जाता ना काय सामके दुखे दुखे दिसता दोळ्यात बरें दिसता नाही तो फक्त वॉटरफॉलाक लागूनच फेमस ना हा सावकाश बरें दिसता नाच डान्स करून दाखयतात बल्ले बल्ले करू नका कसली पैकी वावझड वाजता पै कसली काय दिसलंय पावर म्हणतात ते बरें दिसता आणि वातावरणही बरें आहा न्हू रचनी लागते की दिवस फडफडून जाता सामके देवता तो सकल देवता येता हांगसर इतले भिजोंक जाता ना ह्या एरियेक वयर सामके ना येता थेंबे येतात सामके हांव भायर सद्या एन्जॉय करता आनी बरो फ्लो आसा भरपूर बरो फ्लो आसा
भिजली सामकी भिजली दाखयता तुका पळय कसले उदक व्हांवता ना डेंजरस सामकें डेंजरस उदक व्हांवता डेंजरस उदक व्हांवता ना कटकट लागतो आवाज तर तुमकां येतात आसतलो आमकां व्हडलो आनी आतां पावस बी गेलो आनी थंय फुडें रावत न्हय थंय सामकें भिजोंक जाता आमकां भिजोंक जायना थंय फुडें सामकें भिजोंक जाता सगळें हें येता कितें म्हणटात तेचें ड्रॉप्स येता शेमे येता उदक पळय कसलें हें आसा सगळे रावला आनी कुठं 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 जाता दिसता आनी आतां बरोबर पडटा सो आतां सकयल वयतली आमी या मरे सकयल या मरे आतां सकयल्यान व्हीव दाखयता तुमकां कसो आसा वयल्यान तर तुमी पयलो आसतलो भायर वयरसून असो दिसता आनी आतां आमी सकयल वयतली या मरे चल या हांगसून पळोवंक शकता तुमी कितले बरे ड्रॉप्स बी येता ते पळयात आणि सकयल तर काय दिसत ना सामके धुके धुके दिसता धवे धवे ड्रॉप येवपाक स्टार्ट जातले
राहून नाही व्हिडिओ काढता माझे. सो चला आता वळूया. किती रे शूटिंग करता झाली शूटिंग की भिजली न्हू मजा येते न्हू आयज मजा येयली पण भरपूर बरें दिसलें आमचें. सो गायज चला आतां सकयल्या आमच्याचो तुमकां व्ह्यू दाखयलो हो पळयात हांगच्यान अशें दिसता. सो आतां आमी नाही सकयल वयता आनी संजय ऑलरेडी गेलो तो पळयात. सकयल येयली वॉटरफॉलाच्या सकयल आनी हांगसर उदकाचो आवाज जो येता न्हय हो पळयात. उदक हांगसर न्हय हें जाता बाउन्स जाता आनी परत वयता पळयात. हय कसल्या पळयात उदक सामकें आनी तो पळयात थंय तो फ्लो जाता वयर. आनी हें जें आसा न्हय तें देवूळ आसा वॉटरफॉलाच्या सायडीकूच देवूळ आसा पळयात. मजा येयली भिजोन माझ्या मना सारखे भिजोन गावले आयज न्हू. मम्मी काडूंक जाय आसली न्हू भिजले तर आतां हांवें रेनकोट घातलो. मम्मी काडूंक जाय आसली न्हू. मम्मी जाल्यार भियातली ती वयची ना वयर पळोवपाक म्हणटली नाका रे बाबा म्हणटली इतलो फ्लो आहा पळयात. आनी हो सगळो फातर बरें आसा हांगसर. कसलें देवूळ रे देवूळ कसलें रुद्रेश्वर देवूळ. संजयाक सारकें खबर आहा हें देवूळ बीन खंय कसलें आहा तें कारण संजयाची मावशी हांगसरूच रावता आनी तो हांगसरूच आसलो स्कुलाक बीन पयलीं. थंय वचून रावलो पळयात इतलो लांब. बरें दिसलें पूण आयज एक्सप्लोर करून. सो तुमी मुद्दाम ह्या वॉटरफॉलार येयात आनी पळयात बरो आसा फ्लो आनी येताना सुशेगाद येयात सेफ्टी दवरात आनी ये. हे पळयात हांगसर उदक पळयात. आनी ह्या वॉटरफॉलार सुद्दां न्हय पुलीस आहात वयर पुलीस रावल्यात म्हणजे कोणें मस्ती बीन करीत जाल्यार म्हणून पुलीस रावले आसतले. तो पळयात बसलो. म्हाका बसूंक न्हू भंय दिसता उदक पळोवनूच भंय दिसता म्हाका हें. तो बसलो. हय बसलो कित्याक आनी हांगसर वड बीन आसा पळयात. आतां म्हाका दिसता हांगसर वटपौर्णिमा सेलेब्रेट करता ते पळयात. बसलो कित्याक व्हिडिओ काडटा काड म्हणजे हेच्या वयर सुद्दां उदक आसलें तर कारण हांगसर तुमी पळोवंक शकता कोयर बीन शिरकला म्हणजे हेच्या वयर उदक येयल्लें तर संजया हेच्या वयर उदक आसलें पळय कोयर बीन शिरकला न्हू. हय न्हू बरें उदक आसलें. आतांच उदक कमी आसा. ही प्लेस जी आसा न्हय हरवळ्या वॉटरफॉल जो आसा न्हय तो फकत वॉटरफॉलाक लागूनच फेमस ना तर बल्कि देवस्थान सुद्दां आसा हांगसर आनी त्याच बरोबर हस्ती विसर्जन बीन करता ते तुमी जाणात आसतले तेय बीन हांगसर हस्ती विसर्जन करतात. सो हे जे देवूळ आसा न्हय तेच्या सकयल हांगसर हस्ती विसर्जन बीन करतात.
सो भरपूर लोक येतात, लांब लांबसून येतात हांगसर अस्थी विसर्जन बीन करपाक. खुबशे कितें कितें आसता, शांती बिंती खुबशे करतात हांगसर आनी तेका लागून सुद्दां फेमस आसा. फकत वॉटरफॉल आसा म्हणूनच फेमस ना, तर अस्थी विसर्जन सुद्दां करतात हांगा. थोड्यांक खबर आसतलें, जे कोण गोंयान आसा तांकां खबर आसतलें. नियर बाय कोण आसा हरवाळे तांकांय खबर आसतलें. तो बसला तो काय. आनी हरवाळे कोणाक कोणाक वॉटरफॉल लागीं आसा हें म्हाका कमेंट करून सांगा, म्हणजे म्हाकाय बी कळटलें. तर हे जाल्या उपरांत आमी मावशेगेर वयतलीं, म्हाज्या मावशेगेर वयतलीं, संजयाच्या मावशेगेर वयतलीं. हांगसर लागीं आमचे मावशे दोगांयचे, तर थंय वयतलीं, जेवतलीं बी. म्हाज्या मावशेगेर वयतलीं आतां आमी जेवपाक, आनी तेज्या मागीर फुडें वयतलीं. सो थंय वयताना न्हय मावशेगेर हांव व्हिडियो शूट करचें ना, कारण टायम वचत वयता आनी व्हिडियो शूट करपाक बीन टायमूच मेळना ताका लागून. सो थंय वयतलें आनी मागीर दुसऱ्या प्लेसीर वयतलीं. आनी येताना आमी होणा गेलीं. होणा एक काम आसलें आमचें, तें बीन करून येयलें आमी. तेज्या मागीर वॉटरफॉल वयली. हय नाका आनी मस्ती करूं नाका. वयर यो चल चल. हय वयर यो चल. जालें व्हिडियो काडलो. थंडी गेली. कुडकुडटालो मरे वदळ. संजय थंय रावला. कुडकुडटालो सामको. थंय न्हय थंड लागता सामको, अशें जाता. रेनकोटान तितलें मातशें हें येयना न्हू, तें ड्रॉप येयना न्हू. बरें ही जी प्लेस आसा ना ती फकत वॉटरफॉलाक लागूनच फेमस ना न्हू. हांगसर देवस्थान सुद्दां आसा, अस्थी विसर्जन सुद्दां करतात, ताका लागून सुद्दां फेमस आसा. संजयाक सारकी खबर आसतली, कारण संजय हांगसरूच आसलो स्कुलाक बीन साकळे. बरें मावशेगेर आसलो तो. सो आतां आमी मावशेगेर वयतलीं, म्हाज्याय बीन वयतलीं, तेज्याय बीन वयतलीं. बट आमी शूट करची ना थंय, जेवतलीं बीन आमच्या मावशेगेर न्हू. म्हाज्या मावशेगेर जेवया, तुज्या मावशेगेर च्या घेवया, जालें. या न्हू. सो गायज चला देवळान या. हय सो आमी देवळान वचना, कारण आतां आमी वली जाल्ली आसा न्हय तेका लागून. सो मागीर नेक्स्ट टायम केन्ना देवूळ दाखयता हे हांगासलें. आतां सद्या वचना. आनी खरें सांगूंक न्हय जाल्यार देवळान म्हाका व्हिडियो करूंक बीन अजिबात बरें दिसना. तुका आवडटा संजय? देवळान भितून व्हिडियो करपाचो ना, आमकां भायर. हय भायर तुमकां नेक्स्ट टायम केन्ना दाखयता. मागीर सद्या वली आसा न्हय आनी ते देवळान सगळें उदक वयतलें. भायल्यानूच दाखयता तुमकां कशें कितें आहा तें. भितरसून मागीर केन्ना दाखयता. सो गायज चला आतां आमी वयता हांगच्यान. यो आनी पयलीं स्टेप्स चडून वचूंक जाय. कितें उदक दिसता पळय सामकें. सो भायरसूनच तुमकां देवूळ दाखयता. आमचें बरें आसा देवूळ सामकें. आनी हांगसर न्हय शिवरात्र सुद्दां जाता, बरी फेमस शिवरात्र जाता. हांव केन्ना येवंक ना, म्हाका येवंकूच गावोंक ना केन्ना, कारण आमच्याय गांवांत जाता न्हय तेका लागून. बट संजय बीन येता आमचो. तर भायरसून हें पळय कशें आसा देवूळ. बरें सामकें बरें दिसता. कुछ खाएगा? कितें खातलो बीन? ना आतां कितें खावया नाका, डायरेक्ट मावशेगेर या जेवपाक. आयज मंगळार आसा, हांव न्हय भायलें कांय चडशें खायना. मंगळारचें बीन अवॉयड करता भायर बीन खावप. ना ना खायना. आनी परत आमी येयलीं वयर वॉटरफॉलारूच.
आसली न्हू. आतां हांगच्यान व्ह्यू दाखयता तुमकां. हो पळय आतां खूब जाणां येयलीं. आतां गर्दी जाली सामकी. थंय कोण नासलो पळय. आतां भरपूरच गर्दी जाली न्हू. कितें रे वदळ जर अशी गर्दी जाल्ली न्हय जाल्यार इतलें एन्जॉय करूंक गावचें नासलें. आनी एक व्ह्यू दाखयता तुमकां रावात. वयता वयता व्ह्यू दाखयता. संजय राव आनी एक व्ह्यू दाखयता रावात. हांगच्यानय न्हय व्ह्यू बरो दिसता. हो पळय कितें व्हांवता पळय. आनी आतां गर्दी भयानक. इतलो न्हय डेंजरस सामको व्हांवता. सो या संजय वेट करता. संजय ताका भिजोनूच जायना. तेजे आजून कितले भिजशीत आनी मावशी बीन वेट करतली. चल या. आतां आपूण रावलो पळय. तेका सांगलें कितें तुका जाय जाल्यार खा म्हणून. तेका नाका खंय घरात या खंय. कितें हांव काय खावचें ना ना तेका लागून. हांव चडान चड मंगळारचें अवॉयडूच करता भायर खावपाचें. बाकीचें केन्नाय खाता दीस बट मंगळारचें स्पेशली अवॉयड करता. व्हिडिओ काडटा व्हिडिओ वाचून. हेचो रेनकोट हांवें सांबाळपाचो. कितें रे रेनकोट घालूंक जायना तेका सांबाळूंक गावना. पळय फोटो काडून रावता थंय रेनकोट सांडून येता. आमचो पॅक कसलो दिसता. रेनकोट नाका. तू सुशेगाद यो. पांया कडेन पळय. संजय ना पांया कडेन बीन पळयना चलतना. तेजो भंय दिसता म्हाका. सो ऑलमोस्ट येयली आमी वयर आतां. आनी हलको हलको पावस पडटा हांगसर. सो आतां मावशेक हांव कॉल करतलें आमी येता म्हणून. एक 10 मिनटाची वाट आहा हांगच्यान मावशेगेर म्हाज्या. ऑलरेडी एक ब्लॉग केल्लो. तो ब्लॉग जर तुमी पळोवंक नाल्यार पळय तुमकां दिता आय बटनार म्हणजे कळटलें. हांगच्यानूय पळय कशें दिसता तें. बारीक बारीक इतलो गिरिगिरी येवन शिरकला पळय थंय. भरपूर हांगसान फ्लो जाता पळय. आनी हें उदक मागीर सकयल वयता. तो पळय गेलो संजय. सो हांगसर न्हय गाडी पार्किंग बीन करूंक गावता. आनी आमी ह्या वाटेन गेल्ली सकयल. ह्या सकयल म्हणजे ह्या वाटेन शॉर्टकट आसा वॉटरफॉल. आनी हो जो आरकाटो दिसता न्हय थंय देवूळ आसा. देवळाचो हे डायरेक्ट तुमी देवळा कडेन वचूंक शकता. भरपूर स्टेप्स आसा हांगसर. सो आमी अशी वचोंक ना अशी गेली. यो यो बेगीन आतां यो आतां. संजय नायक हॉलिडे मारल्या खरी पूण संजय फोनार फोन येतात कामा वरसून. कंटिन्युअसली फोन चालू सामके.